सोमार फेब्रुवारीची 17 तारीख 2025 भागवत आंकवार मारयेच्या सेवकाचे संस्थेचे 7 स्थापनार मुखेल म्हूण ही पिणका कित्याक म्हूण फुडां सुद्दां येळाकादार एक नांव असतो गायक जेन्ना आपल्याक कितें घेवंक बाजारांत गेलो थंय कांय लोक ताका वळखता आनी वेडो घालून ताची फामाद कांतारां गावूंक ताचे लागीं मागता. पयलें ताका बरें दिसता खरें, पूण उपरांत ताका आपली फकाणां कोत्ता म्हूण पळोवन येता आनी थंयसरलो तो पळोवन घेता. जेजू आपल्या भौशीक वावरांत बापाची कशी करूंक देवाचे राज शिपडायत घेतालो, पिडा रोग बरो करतालो, बरी कबर पुरगडटालो, आज्ञा दितालो, विजबितां करतालो आनी ही खबर सगल्यांक शिपडली. कांय फारिझेव ताचेर विस्वास दवरचे बदलेक ताची परिक्षा करतात आनी स्वर्गावेली कुणां मागतात. जेजू ताच्या मनाक वळखतालो आनी कुणां दिवनूय ताचें मन बदलप जावचें नासलें हें तो बेस बरें जाणा आसलो. फारिझेव आपल्या कायद्या प्रमाणे धर्म चलयताले आनी हाकाच लागून देवान आपल्या पुताक पुर्यान ह्या संवसारांत धाडून तांचें मन बदलप जालें ना. आमी क्रिस्तांव आमचें जिवीत इतलें पोकळ जालां, जेजूक इतलो वळखून पुर्यान आमी ताका परको करता. आमचें देवसांव भायल्या वस्तूचेर धरलेलें आसा, देखीक इतल्योच वाती, तितलेच जेले आनी फुलां, अमकेंच जेवण आनी आर्बसांव आदी पवित्राय सांडून हेर सगळेंच आमी आपणायता. म्हजो थाराव, हांव न्हय पूर्ण जेजू म्हजे वरवीं वावुरता हें दुसऱ्यांक दाखोवन